विसवा उपरांत येवकार मोल्या सत्तरीत गोवा मेडिकल महाविद्यालयाच्या जोडपालवान भलायकी सर्विसीस संचालनालयान मेगा मेडिकल कॅम्प आयोजित केल्लो। मोलेच्या थळाव्यांनी ह्या शिबिराचो बरो फायदो घेतलो। ह्या शिबिराचे उक्तावण आदले विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे हांच्या हस्तुकी जालें। आरडीएक्स गोवा खातीर सत्तरीच्यान निलेश परवार। हांगा दिसांसून सगळ्या ल्हान मोठ्या भुरग्यांनी जाणट्यांनी फिरो येता। भोंवतीनी भुरग्यांनी खेळोकूच जाय 1 तास हांगा, तर तुमी बरे घट रावशात। नाजाल्यार मागीर काठी घेवन जावचें पडटलें जाणट्या वरी। जाणटो जास्ती जाणटो ना तो, पूण काठी घेवन वयचें पडटा। तर म्हाज्याकय ल्हान आसतलो, तर आज परिस्थिती अशी आसा, तुमी व्यायाम करात, बरे रावात, बरें जेवण जेवात, नाका जाल्लें खावं नाकात आनी पिवं नाकात नाका जाल्लें। आजकाल आमच्या गोंयांत हें जास्ती आसा। लोकांक डायबिटीज आमच्या भारत देशांत खूब आसा, ती रगत तपासून घेवंक जाय। ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयज हांगा जो कॅम्प जातलो, मुद्दम कॅम्प केला। लोक शिक्षण आनी आरोग्य हे 2 आसले म्हणजे तूं जालो श्रीमंत। ना जाल्यार पयशे आसून कितें फायदो जाता। तर कितें कोणाक दुयेंत आसलें तर तें फॉलोअप करूंक जाय, डॉक्टरा कडेन वचूंक जाय, GMC नाजाल्यार बाकीच्या हॉस्पिटलांनी वचून तपासून घेवंक जाय। हो कॅम्प आज जाता, ताचो फायदो घेयात आनी बऱ्या भशेन जीवन जगात, आनंदान रावात, तुमच्या फॅमिलीक बी बऱ्या भशेन काम धंदो करून।